सगळ्यांकही नमस्कार. आम्ही पुढली व्हिडिओ संगीले भक्तियोगाचेत. भक्तियोग मला कसले भक्ती मला कसले म्हणून आम्ही पुढली व्हिडिओ पळयले. आजी सांगू होतं सची देवस्थान आणि आमगेले आंग जावनू मतलब आम्ही जावनू कशी रिलेट जावन आसाची म्हणून सांगू का म्हणून लेखतं असं तदना आम्ही सुरू करी. भक्तियोगांत पावचे आशिले सुरवे स्टेपत देवस्थान चेडूआनी सुरवे शिकचे अक्षरत मागिरी वर्ड्स सेंटेन्स एस्से सेमिनार प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर अशी अशी एक स्टेप चेवून वचून वैरी पावताची. तशीची आम्ही स्पिरिच्युअलिटी शिकचे देवस्थान सुकूनत थंयचे पूजा सेवा निवेद्य अर्चना विग्रह अशी एक पळोवन मनावरून मागिरी आमगेले मनांतू ते सकडे गट्टी करून मागिरी स्तोत्र भजन मंत्र ऐकून शिकचे. ताजे नंतर ते आम्ही म्हणूक सुरू करचे. तशी सकडे तशी वचून आता आम्ही भक्तियोगांतू पावचे. आम्ही पुढली व्हिडिओ सांगिले सबटाईल बॉडी आणि फिजिकल बॉडी. तुमकां आवडगास आसतलो म्हूण लेखता वा सबटाईल बॉडी म्हळ्यार सूक्ष्म शरीर, फिजिकल बॉडी म्हळ्यार स्थूल शरीर. हंतू सूक्ष्म शरीरत आमगेले एनर्जी म्हणून आमी सांगचे. हे एनर्जीचे सोर्स म्हळ्यार हे एनर्जी आमकां खंय साकून मेळटा म्हळ्यार आमगेले आंगांतू आशिल्ले शठाधारा साकून येता. बायोलॉजिकली सांगता जाल्यार आमगेले जीवनाडी जावन आशिल्ले सुषुम्ना अंतूचेत शठाधार आसा. सूक्ष्म शरीरांतुले कोश जावन शठाधार रिलेट जावन आसा. सूक्ष्म शरीरांतूय कोश आसा. अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, काममय कोश, चिन्मय कोश अशी आसा. हे सगळे सृष्टी करचे एक शक्तिवलय आमगेले सुत्तू केदनाय आसा. ताका ओरा म्हणचे. हे ओरा शठाधारा चक्रांतुले एक जावन रिलेट जावन आसा. हे सगळे समस्पंदन जातना आम्ही आरोग्यवंत जावन मनाके अंगाके आरोग्यवंत जावन आसताची. हे शठाधार उत्तेजन करूकत आम्ही प्राणायाम ध्यान सगळे करचे आणि हे शठाधार कशी येवचे म्हणून आम्ही पळया. गुह्य भागाकय गुहाधाराकय मध्ये मूलाधार चक्र ताजी वैरी स्वादिष्ठान चक्र, बొంబులిचे वैरी जावन मणिपूरक चक्र, श्वासकोशा लग्गी जावन अनाहत चक्र, ताळे लग्गी जावन विशुद्धी चक्र, आमगेले भुवी मध्ये तीळदवरचे जागेर जावन आज्ञा चक्र ताजी वैरी आमगेले ಮತ್ತೆ तळवतीरी सहस्रार पद्म अशें तर आमगेले अंगांतू शठाधार अशें. इलेक्ट्रॉनिक्सांतू वयरिंगांतू नॉड्स आसना तशीच सूक्ष्म शरीरांतुले नाडी सकडे ಒಟ್ಟು जावचे जागत ये 6 नॉड्स. योगा ध्यान सकडे करतना एक पंथ करतना हे सहस्रार पद्म फुलतं रपता. तशीची आमगेले आत्मीय उद्धारणे तकीत कुंडलिनी शक्ती तुग्गु सुकून वैरीक वचून हे सहस्रार पद्म फुलतं येता. तदना ताजे मध्येक देंट आसता ताका ब्रह्मरंध्र म्हणटाची. अशेणत प्राण वच्चे आमगेले जीव वैरीक वच्चे ताका आमी स्वच्छंद मृत्यू समाधी म्हूण सकडे सांगचे. आनी हे आनी देवस्थान जावन कसं रिलेशन म्हणून पळय. आमगेले स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी अशीच देवा स्थूल शरीरत देवस्थान सुरवे मेळट ते देवाले पायू देवाले मत्यत गर्भगुडी आमगेले तोंडांतू दोळो नाक तोंड कानू सकडे कशी पळय एकंक रेशियोरी डिस्टन्स जावन कीप जावन आसा. तशीच पय्याला सुकून गर्भगुडी आशिल्ले एकंक भागांतूय देवाले एकंक पार्ट्स आसा ताकाय लेक सकड आसा.
आणि देवाले सूक्ष्म शरीरत विग्रह दवरलेले जागो सहस्रार पद्म शक्ती प्रवाह जावचे जागो षठाधाराक आधार जावनत देवाले सूक्ष्म शरीर दवरचे म्हळ्यार विग्रह प्रतिष्ठ करचे जागो कोंडून सुरवेची मूलाधार शिला स्थापन करतांची ताजे वैरी धान्यांनी केल्लेले नवधान्यांनी केल्लेले पीठ दवरताची ताजी वैरी मणिपूरक चक्र तांबेनी केल्लेले एक निधी कुंभ ताजे भितरी नवरत्न भंगर सिल्वर तशी सकडे घालून दवरताची ताजे वैरीत शिलारूपार शिले पद्म दवरचे ये शिलापद्म हृदय चक्र जावन घेता ताजी वैरी शिलारूपार शिले कूर्म दवरतांची ये कूर्म आमगेले प्राण दखयता अनाहत चक्र वैरत आमगेले हार्ट आसा नवे तना ते आतां प्राण म्हणजे पंचप्राण आसा प्राण व्यान अपान सुधान उदान समान ताजी वैरी विशुद्धी चक्र योगनाळ अज्जी वैरी नपुंसकशिला ये योगनाळनी नपुंसकशिला जॉइंट जावचे जागो आमगेर भुवी मध्य जावन येता आज्ञाचक्र अज्जी वैरी पीठ ये पीठा वैरत विग्रह दवरचे विग्रह तना सहस्रार पद्म जावन येता आमगेल आंगणी देवस्थान कितलोडेक महातत्व वैरत महातत्व बेस जावन आसा म्हणून पळयल्वा योग निद्रेंत शिले देवाले अंगारत आमी देवस्थानांत वतना योग निद्रेंत शिले देवाल अंगारत आमी चोगून वताची एक भागान सुकून वचून देवाले अंगार आशिल्ले एक भाग जावन आमी विग्रहा मुखार पावतना त्या विग्रहान सुकून येवचे शक्ती आमगेले मनाक उत्तेजन करता पॉझिटिव्ह एनर्जी मेळटा देवस्थान आमगेले पंचेंद्रिय देवस्थानांनी आमगेले पंचेंद्रिय कशी उत्तेजन करता देवस्थान आमगेले पंचेंद्रियाक कशी उत्तेजन करता म्हणून पळोवया विंगड कसले आलोचन करनाशी देवाक कॉन्सन्ट्रेट करून आमी देवस्थाना भितर चडतना ते विग्रह ते आशिल्ले दिव्य सकट पळोवन आमगे दोळ्याक उत्तेजन जाता तशीच ತುಪ್ಪ ಪೊರಂಬೋಳು ಫುಲ್ಲ ಪೊರಂಬೋಳು ಪ್ರಸಾದ ಪೊರಂಬೋಳು सकडे नंकाक उत्तेजन जाता ते देवस्थाना आशिल्ले घंटाचे आनी शंख ताजे सकडी शब्द आमगेले कान्नाक उत्तेजन जाता तीर्थ घेतना प्रसाद करतना तदना आमगेले जिब्बेक उत्तेजन जाता तशीच आमी गांध कुंकुम सकल लायतना आमगेले स्किन उत्तेजन जाता अशें पंचेंद्रिय कॉन्सन्ट्रेट करतना आमगेले मनय कॉन्सन्ट्रेटेड जाता ते दिकूनत देवस्थान आसकून मेळचे प्रसाद देवस्थान आसकून खावका म्हणजे मेळचे गांध कुंकुम सकडे देवस्थान आसकून लावका म्हणजे ते दिकूनत विंगड कसले कॉन्सन्ट्रेट करनाशी देवाकची पळयतना आमकां हे आमगेले पंचेंद्रिय कॉन्सन्ट्रेटेड जावचे ते दिकूनत मोबायल ऑफ कोन्न दवरका विंगड खबर उरलोचे जाग न्हय देवस्थान म्हूण सका फुडें काला जनान सांगचे हे दिकूनत तशीच गर्भगुडी वैरी माडा वैर आशिल्ले शिखर कलश तुमी सका पळयला आसतले अंतरिक्षांत आशिल्ले कॉस्मीक शक्ती अट्रॅक्ट करूं जाता म्हणून सांगताची हे शिखर कलशाक अंतरिक्षा आशिल्ले कॉस्मीक शक्ती अट्रॅक्ट करूं जाता म्हणटाची गर्भगुडी वैर आशिल्ले शिखर कलश ते कॉस्मीक एनर्जी विग्रहांतूक प्रवाह करता पूजे वेळारी नाजाल्यार निवेद्य वेळारी गुडी नड बंद करताची नाजाल्यार मुखवस्त्र घालताची तदना ते भितर कसा जाता म्हळ्यार पुजा द्रव्य आसनवा ते पंचभूताक रिप्रेझेंट करता फूल आकाशाक रिप्रेझेंट करता
तूप लाई पोवू सकडे भूमिक तशीची तीर्थ उदकाक दिव्यो अग्नीक कर्पूर गंधावाती सकडे वायूक अंतू सकडांत सुकुनेचे कॉस्मिक एनर्जी आणि तज्जोटूची ये शिखर कलशांत सुकुनो विग्रहांतूक प्रवाह जावचे कॉस्मिक एनर्जी ये दोन्ही ಒಟ್ಟು ಜತ್ತಾನ बट मामू भितर बैसून मंत्र म्हणत असता ये मंत्र ये सकड कॉस्मिक एनर्जीक उत्तेजन करता मंत्र म्हणताना ये सक उत्तेजन जाता तदना ये मुखवस्त्र काढताना नाजाल्यार नडे उदार करताना ये कॉस्मिक एनर्जी भायर रब्बिले आमगे लेगीक येता तर ये भायर येतना दोन्ही साईड जावन ती वच्चे सीत వచ్చి दोन्ही साईड जावन ये कॉस्मिक एनर्जी प्रवाह जावचे ते देखून नडेर रब्बनाशी तेकडेकड जावन रब्बू कामुनु सांगचे भायर जल्ल वेळारी हॉल येशिल वेळारी सकडे देवस्थाना वचूनजे म्हणचे हे दिकूनत तशीची आमी देवस्थाना भितर वतना वाण भायर कांडवरचे सकडे हे दिकूनत ये सकडी आमकां कळक जल्लले एक देवस्थाना वच्चे सकड आमकां कळक जल्लले एक मॅटर जल्लारी कितलीकी जनाक ये एक महत्व जावन आशिल्लें तत्व गोतना देवस्थाना वचून येतना समाधान म्हणल्यार बरी दिसचे एक पॉझिटिव्ह वायब मेळचे इत्ती कितेरी म्हणून तुमकां आत्मनागे लेस्तल म्हणून हांव लेखता सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.